गेले फावटी आमची डेप्युटी कलेक्टर बिचोली हेच्याकडे मिटींग जाल्ली आणि मिटिंगेन आमी सगळ्यांनी डिसायड केल्ले की कलेक्टर साहेबान येवन हांगासर आमचे जे मुळगांवचे जे लेक आसा मायनीर जे कितें सद्या जे प्रॉब्लम आहा ते सायड इन्स्पेक्शन करचें म्हणून आणि त्या प्रमाणे आयज हांगासर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आमचे फॉरेस्टाचे फायर ब्रिगेड हे सगळे येयल्ले आणि कंपनीचे ऑफिसर येयल्ले त्यांच्या वांगडा आमचे डिस्कशन जालें डिस्कशन जाता की तेंचे जे आमचे कितें 2011 जी सायट कॉलॅप्स जाल्ली थंय कितें तरी मनसून काम ती कॉलॅप्स जावपा जायना म्हणून आयज कलेक्टरान ती पळयले आनी आमकां रिक्वेस्ट केलो की ते मनसून काम आहा ते तांकां हातीन घेवन यो म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी गांवाच्या वतीन तांकां सांगलां की मनसून काम आहा तितलेच तांकां घेवंक मेळटलें दुसरो आमचो जे सकयल लेक आसा 16,000 तोय तेंच्यांनी डिसिल्टिंग करून दिवपाचो आनी जी कितें मटेरियल जाय एक गुणे बिणे कितें जाय पडटा ते मटेरियल तुमी ट्रान्सपोर्ट हाडूंक शकतात पण पावडर जी मेळटा ती पावडर जी आसा ती तुमकां ट्रान्सपोर्ट करूंक मेळची ना ती जी आसा खंय तरी मुळगांव तुमकां स्टोर करून दवरची पडटली आनी तेजेर मॉनिटरींग आमी करतले मुळगांवचे आमचे जे आसा ते मॉनिटरींग करतले कित्याक मायनीचेर आमचो विश्वास ना ते रातोरात ते पावडर ट्रान्सपोर्टूय करून घेवंक शकता तरी आसतना तांकां कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आसा ट्रान्सपोर्टेशन ही मिनरल जे आहा ती ट्रान्सपोर्टेशन करूंक मेळचें ना म्हणून आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आमी ट्रान्सपोर्टेशन करचें ना जे कितें पावसाळ्या पयलीं जे कितें काम आसा ते सगळें आमी करून घेता म्हणून आनी जे आमचे कितें डिमांड आसा आमी जे तेंच्या कडेन डिमांड मांडल्या ते 26 तारखे उपरांत शिवरात्र जाल्या नंतर माननीय आमचे डेप्युटी कलेक्टरान सांगला तेजेर बसोया आनी 8 दिसां भितर तोडगो काडुया म्हणून डिमांड म्हणजे कितें आतां हेज्या उपरांत 15 दिसां उपरांत आमची मिटींग करता म्हटल्यार घेता म्हटल्यार तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरान आनी तेज्या उपरांत आमचे कितें डिमांड आहा पळय ते फक्त तांकां आतां आमी परमिशन दिलां जे मनसून कितें हें आसा विलेजीक कितें आमकां इफेक्ट जातलो म्हणून तांकां काम आमी सुरू करपाक हें सांगलां काम सुरू कर म्हणजे मायनींग ओर व्हरूंक नाका ट्रान्सपोर्ट करूंक नाका म्हटलां मायनींग जो कितें ओर मेळटा पळय तो हांगासर मुळगांव डंप करचो आनी जे कितें विलेजीक इफेक्ट जावंक जायना म्हणून ते जे कितें हे डम आहा पळय तेजेर ते पिचींग करून तेंचे मातशें रिस्टोर करपाचें इतलेंच तांकां सांगलेलें आसा 1-2 दिसांनी आमी विलेजीचे एक 2 जाण जावं कोण अशे येतले आनी मॉनिटर करतले की कितें हेंच्यांनी कशें कितें काम चालू आसा हे तेंचे आमी इन्स्पेक्शन करतले हांव सरपंच मानसी गवठणकर मुळगांवचे हांगासर आमी कलेक्टरा बरोबर आनी विथ मायनींग हांगासर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली तेन्ना आमी कलेक्टरान अशें डिसिजन घेतलें की 15 दिसांचो तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा मनसून प्रिपरेशनाचें कितें काम आसा गांवाक प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून ते तेंच्यांनी 15 दिसाच्या भितर कंप्लीट करपाचें आनी सेकेंडली आयर्न ओर जो तांकां कितें मेळटलो तो शिफ्ट करपाचो ना तो थंयसरल्या मुळगांवांत रावतलो अशें आमी तांकां डिमांड केला ट्रान्सपोर्टेशन कसलेंच करपाचें ना फक्त जे मनसून प्रिपरेशनाचें कितें काम आसा तेंच चालू दवरपाचें आनी DMGचे मनीस आसा तेंच्यांनी हांगा येवन 15 दिसांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करपाचें अशें आमी कलेक्टरा बरोबर डिस्कशन जाल्लेलें आसा थँक्यू हांगा हजार्ड ऑलरेडी क्रिएट जाला फॉर नेक्स्ट 15 days दे वील कॅरी आउट देअर लॅटराइट एक्सकेवेशन प्रिपेर देअर मॉन्सून प्रिपेरनेस तितून ते कितें करतले लॅटराइट स्टोनाचे वयल्यान कवरींग घालतले प्लास्टरींग करतले आनी प्रिपेरनेस खातीर एक्टिव लोकांचे कितें आसा लोकांचे कितें डिमांड आसा लोकांचे डिमांड आफ्टर 15 days आफ्टर आमी मिडिएशनाक बसले तेन्ना हें करता तो मेरेन ट्रान्सपोर्ट बंद आसता ट्रान्सपोर्ट इज बंद फक्त तेंचे मेंटेनन्साचें कितें काम आहा न्हू पिरियोडीक मेंटेनन्स एक्टिविटीज सगळ्यो बंद आसता एक्टिविटीज बंद ओन्ली फॉर मॉन्सून प्रिपेरनेस